जॉर्ज एंटनी, जॉर्ज एल डायस. एप्रिलाची 19 वेर 1971 ह्या दिसाक तुजो जल्म जालो. 1983 वर्सा गोराबो ह्या तुज्या तियात्रान पोलीस पावट तुवें तियात्र माचेर पावल मारलें. तुवें 6 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून आतां मेरेन तुका नामना मेळ्ळ्यात. गोराबो, सोपन, गुन्यांवकारी, मोची आज्ञा तुमकां, रोचनार देव, मोजे काळीज रोडटा आदी तुवें बरोवन डायरेक्ट केलेले तियात्र पळोवप्या मदें बरे नावलौकीक जाल्यात. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसा. तुज्यो उमेदीवंत भुमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करूंक तुवें प्रयत्न केल्या. तुवें तियात्र माचेर फाटल्या 30 आनी 4 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हणून आनी बरो भुमिका करपी आनी कांतारा गावपी म्हणून दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन्स कमिटी एंड तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्साच्या दोबाच्या समयार आयज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसाक तुका हो पुरस्कार भेटयता. सेबी दे सार्जोरा हाचे पुराय नाव सेबास्टियन फेर्नांडीस. ओतुंबराचे 25 1951 ह्या दिसा तुजो जल्म जालो. 1970 वर्साक म्हाका फावना त्या तियात्रांत पयलेच पावट तुवें तियात्र माचेर पावल घातलें. तुवें गाडयेपण, शेवट ओ बोगणार, अस्तुरेचे पातक, तूंच ताचो पाय, रेस्पेराक वेता आदी हे 5 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून नामना जोडलें. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसाय. तुजे बरे भुमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करून तुजो वावर फुडें व्हेलाय. तुवें तियात्र माचेर फाटल्या 47 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हूण आनी बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारा गावपी म्हूण दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्साच्या दबाच्या समयार आज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटयता. मोठ्यान जायो तरी मोठ्यान. रोमियो जुआंव कुलासो डिसेंबराच्या 27 वेर 1975 ह्या दिसा तुजो जल्म जालो. तूच म्हजो देव ह्या तियात्रान पयलेच पावट तुवें तियात्र माचेर पावल घातलें. तुवें आजून पर्यंत 2 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून दाखयल्यात. इतिहास आनी आसोन कायदो कसलो फायदो तुवें तियात्र बरोवन डायरेक्ट केलेले आसात. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसा आनी तेच करून एक बरो गितां घडपी तसोच गावपी जावन आसा. जायत्या तियात्रांनी वेगवेगळी गितां गावन तुवें तियात्र पळोवपाक दादोशी केल्यात. तुवें जायत्या तियात्रांनी बिजली मांडावळ म्हणजे लायट इफेक्ट्स दिवन तियात्रांक बरो दर्जो दिवपाचो प्रयत्न केला. तुवें तियात्र माचेर गेल्या बऱ्याच वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी दिग्दर्शपी म्हणून तसो बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारा गावपी म्हणून दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन्स कमिटी आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्साच्या दोबाच्या समयार आयज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसाक तुका हो पुरस्कार भेटयता. ऑगस्टाच्या 8 वेर 1970 ह्या दिसाक तुजो जल्म जालो. 1981 वर्सा मायचो गुट ह्या तियात्रान तुवें पयलेच पावट माचेर पावल घातलें. तुवें आजून पर्यंत 4 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून तुका नामना मेळयल्यात. नशीब तें, नशीब ना जालें, नशिबातलें, नशीब आसल्यार सगळेंच नशीब आदी तुवें बरोवन दिग्दर्शीत केलेले तियात्र पळयणाऱ्या मदें खूब नावलौकीक जाल्यात. तुवें एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसा. तुजे मजबूत भुमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करूंक तुवें प्रयत्न केला. तुवें तियात्र माचेर फाटल्या 30 आनी 6 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दर्शपी म्हणून आनी बरो भुमिका करपी आनी कांतारा गावपी म्हणून दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन्स कमिटी आनी तियात्र अकॅडमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्साच्या दोबाच्या समयार आयज फेब्रुवारी 20 2017 ह्या दिसाक तुका हो पुरस्कार भेटयता. रेमी, रोलन फेर्नांडीस. पिटरसन पेद्रू सातान पिरीस ताचें पुराय नांव. एप्रिलाचे 4 तारखेर 1965 ह्या दिसा तुजो जल्म जालो. एकवट ह्या तियात्रांत पयलेच पावट तुवें तियात्र माचेर पावल दवरलें. तुवें आजून पर्यंत 3 तियात्र बरोवन डायरेक्ट करून नामना जोडलें.
एकवट, कैदी, निरपराधी व अपराधी आदी तुवें बरोवन डायरेक्ट केलेले तियात्र लोकांक खूब आवडल्यात. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसाय. तुज्या अर्थबरीत भुमिके वरवीं तियात्राचो विकास करूंक तुवें प्रयत्न केले. तुवें तियात्र फाटल्या बऱ्या जायत्याच वर्सांक एक बरो बरोवपी आनी डायरेक्टर म्हूण आनी बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारां गावपी म्हूण दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्सांच्या दबाज्या सुमयार आज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटयता. जासिंतो ओलिवेरा ताजो पूत हांगासर आयला, ताका मोठ्यान ताळयो मारच्यो. एप्रिलाच्या 9 1939 ह्या दिसा तांचो जल्म जालो. 1966 वर्सा मनशांनी सांडलो पूण देवान सांडूंक ना. ह्या तियात्रान पयलेच फावट तुवें तियात्र माचयेर पावल घातलें. तुवें आजून पर्यंत 22 तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून कोंकणी माचयेर नामना जोडल्यात. मनशांनी सांडलो पूण देवान सांडूंक ना. आपलें तें आपलें घर, धर्माचेर आड, सासूमाय, तुज्याच कर्तुबाचो इनाम आदी तुवें बरोवन डायरेक्ट केलेले तियात्र पळोवपान मदीं खुबूच नावलौकीक जाल्यात. तुवें तियात्र माचयेर फाटल्या 51 वर्सांक एक बेस बरो बरोवपी आनी दिग्दोसपी म्हणून आनी बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारां गावपी म्हणून दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन्स कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तियात्राची 125 वर्साच्या दबाज्या सुमयार आयज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटयता. जासिंतो ओलिवेरा हांचो पूत हो. स्टीव कोएलो, स्टीवन रोजारियो कोएलो, मार्चाचे 11 1937 ह्या दिसा तुजो जल्म जालो. 1954 वर्सा पोस्कोयरमाव ह्या तियात्रान पयलेच फावटी तुवें तियात्र माचयेर पावल दुखमारलें. आदार दिवन सोंपलें हें म्हाका फावो. हो रस्तो तुमचो न्हय. आदी हे तियात्र बरोवन आनी डायरेक्ट करून तुवें तुका नामना मेळयल्या. तूं एक बरो भुमिका करपी कलाकार जावन आसाय. तुज्या अर्थबरीत भुमिके वरवीं तियात्राची उदरगत करूंक तुवें प्रयत्न केला. तूं एक बरो गितां घडपी तसोच गावपी जावन आसाय. जायत्या तियात्रांनी वेगळी वेगळी कांतारां गावन तुवें तियात्र पळयणारांक उमेदीत दवरल्यात. तुवें तियात्र माचयेर फाटल्या 3.5 वर्सांक एक बरो बरोवपी आनी दिग्दोसपी म्हूण आनी बेस बरो भुमिका करपी आनी कांतारां गावपी म्हूण दिलेल्या योगदाना खातीर 125th एनिवर्सरी ऑफ तियात्र सेलिब्रेशन कमिटी आनी तियात्र अकादेमी ऑफ गोवा तियात्राच्या 125 वर्सांच्या दबाज्या सुमयार आज 20 फेब्रुवारी 2017 ह्या दिसा तुका हो पुरस्कार भेटयता.